मंगळार 27 फेब्रुवारी 2024. मुखेल वड. आपणाकूच ऊंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी खालती जाता तांकां देव ऊंच काडटलो. नियाळाक आदार. आयच्या समाजांत निड्डुकाय, झगडीं, एकामेकाचो दुयेस कसो करचो आदी हेंच दिसून येता. तशें कांय जाणां आपलो वावर दुसऱ्या लागीं करून घेतात आनी नांव जोडूंक आपूण पयलीं तयार आसतात. म्हजो एक शेजारी आसलो आनी तो आपलो वावर धंदो बरे भाशेन कोत्ता आनी आपल्या वावरा वरवीं समाजांत लोकांची सेवा करतालो. जसो काळ सोदता ताचो सांगाती इश्ट आपलो वावर सुरू करता. ताका बरें प्रॉफीट जाता. त्या शेजाराचो वावर मातसो उणो जावंक लागता. हें पळोवन शेजारी निराशी जाता. इश्टाचो वावर कसो सकल उडोवचो हें चिंता. आयच्या शुभ वर्तमानांत धर्मशास्त्री आनी फारिजेव मोइजेसाच्या आसनार बसोवन सगलीं कामां दुसऱ्या लागीं करून घेतात आनी नांव जोडूंक आपूण तयार आसतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयलो जागो आदी आनी आपूण गुरू म्हूण पासारूंक सोदतात. पूण आमचो गुरू आनी बाब एकलोच, तो म्हटल्यार क्रिस्त. तर दुसऱ्यांक खाला उडोवंक आपूण कसो वयर सरचें हें आमी चिंतचें न्हय. दुसऱ्याक कशे भाशेन आदार दिवन तांकां वयर काडची हाची गरज आसा. कित्याक जीं आपूण पयलीं जावंक सोदतात तांकां देव खाला उडयता आनी खालती जावंक सोदतात तांकां देव ऊंच काडटा. म्हजो थाराव. दुसऱ्याक सदांच ताच्या वावरांत वो धंद्यांत ऊंच सरूंक आदार करूंक वावुरतलो.